वय माताजी वय. त्यावेळी आज म्हाका दिलें गॅम्बलिंग गेल्या ताणो स्वॅप केलें हांव एक जंप केलें वन डे टीव्ही काडलें हांवें आनीक आज गॅम्बलिंग करता. एनिवे आय विल स्टार्ट विथ द प्रेयर्स. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नामिने नमाचार्य पादाय कृपप्रदायिने गौरगदामताय नगरगरामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओके, तर स्टार्ट करू का? नो गॅम्बलिंग आयचें टॉपिक. तळी आमगे बाकी सगळं सांगूच जालें आसतना. नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, no illicit sex, and no gambling. Fourth comes no gambling. Thirdly, आमगेला स्पिरिच्युअल पाथ. स्पिरिच्युअल पाथारी आमी कशी मुखार वचूं का म्हणून आमकां श्रील प्रभुपादान आमकां 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स दिल्या. तें खंय तुका न्हू तांगेलो ओन न्हय तें भागवतांतू वस नाजाल्यार हाजेरी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन नाजाल्यार तशी सगळं एक म्हणटा सगळं बुकांचेरी तें आमी ती करूं पळना. नाजाल्यार आमी त्याग आमगे भगवद्गीता जाल्यार मोड ऑफ पॅशन, मोड ऑफ इग्नोरन्स हें सगळं तांतूच कृष्णान सांगिल्या. तावळी तांतू चीटिंग म्हणून सांगिल्यार नाजाल्यार गॅम्बलिंग म्हणून सांगिल्यार एका आळाक नाजाल्यार एका जनाक स्वभाव तेसा लायक हें आसा जाल्यार आमकां मुखार वचा साध्य न्हय. हातू स्पिरिच्युअल पाथांतू साध्य न्हय. तावळी आमी भगवद्गीता नाजाल्यार भागवतम फॉलो करताय नाजाल्यार आमी कृष्णाक भजिताय नाजाल्यार कृष्णा बोधांतू मेळटाय. हें सगळं करना फुडें आमगेल्या उतुलकी जन्माक केल्लेले कर्म सगळं नाश जावन वता. एक सेकंड भितर तें सगळें लासून वता. आमी केल्लेलें पाप पुण्य आमकां मेळटा, पाप लासून वता. तावळी आमकां आनिके आमी तांतूची मेटिरियल आग्रोह नाजाल्यार मेटिरियल इति म्हणून सांग आमकां स्वत भोर मेळ का नाजाल्यार आमी चड आज 10 मेळ जाल्यार 500 मेळ का मागीर एका 6 कणकेन मेळ का तशें सगळं एका पशी एक 10 टायम्स आमकां मेळ का म्हणून आमकां आग्रोस जाल्यार आमकां स्पिरिच्युअल पाथांत वाडूं जमना. तावळें आमकां श्रील प्रभुपादान कितें केलें तुमकां अंतू कृष्णा कॉन्शियस नाजाल्यार कृष्णा बोधांतू तुमकां राबूं का नाजाल्यार तें मुखार वचूं का आमकां वापस आमगेले स्थानार खंय आमी खंय तुकून आयले न्ही जाल्यार आमकां वापस गोलोकांतू पावंका वापस पावंका जाल्यार कशी वच्यो का हें सगळं हांगा सोडून वचूं का. आमगेलो आग्रोह नाजाल्यार त्याग्रोह आमी केदनाय चिंतन कोरका वॉट इज नेसेसरी नाजाल्यार वॉट इज नीड. आमगे नीड इतकी आमगे आवश्यकती अत्यावश्यकती अनावश्यकती आमी हे 3 वर्डाचे मिनींग आमगे मनाचे आमकां आवश्यक आमगेले आमकां नीड म्हळ्यार न्हय तें करूं जाय. अत्यावश्यक इतकी अत्यावश्यक नाजाल्यार आमकां एमर्जन्सी जावन आमकां
द मोस्ट नीडी थिंग इति जावंका अनावश्य इति जावंका आमका आवश्य नत्तिल्लन अनावश्य म्हणून सांगितलं रे आमका आवश्य नत्तिनेन ಏನ್ ತಿನ್ನಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಮ್ಕ ಮನಾಂಜ ಆಮ್ಕ ಕೆದನಾಯಿ ಜಲ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆಮ್ಕ ಏ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯ ಅಂತಕ್ಕೂ ಆಮ್ಕ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಹಂಗ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಜೆ कृष्णा कॉन्शियस तवळी तें करू का आमगेले एक सत्य जमचे आमगे मन्ना तू ना जाल्यार आमगेले सत्यार जीव जमच्याक सत्य दवर न्हू आमकां टायट कोन सत्य म्हणून सांगूच्याक त्या फॅक्टराक आमी टायट कोन दवर न्हू मुखार वचूका हांगा हें गॅम्बलिंग बी आयलें जाल्यार आमगेले मायंड इंटेलिजन्स आनीक आमगे सेल्फ कंट्रोल तें तिन्नी वताने तेंगेले जाल्यार इथे कुठं ट्रूथफुलनेस इंटेलिजन्स सेल्फ कंट्रोल हें तिन्नी आमकां मुखार वचचें जमना हें स्पिरिच्युअल कॉन्शियस एमका जाल्यार हें तिन्नी आमी एवॉयड हें करता गॅम्बलिंग एवॉयड करता तें इतलें करता आमगेलें तें स्पिरिच्युअल मायंड नाजाल्यार ते सगळ्याक मायंडाक डिस्ट्रॉय करता ते डिस्ट्रॉय करता मात्र न्ही आमकां डिस्ट्रॉय पीस ऑफ मायंड तुमकां कळटा आसतना न्हू गॅम्बलिंग आमी कसं कसं जालें गेम्स आसा गॅम्बलिंगा तूं हॉर्स रेस नाजाल्यार फॉक्स रेस हे फॉरेन कंट्रीजान जाल्यार डॉग रेस सगळें आसता तांणी सगळें दुड्ड दवर न्हू ते एनिमल्स नाजाल्यार ते मृगांचेरी तांणी चड तांकां ट्रबल दितायत आसतना तर तें आमकां अल्टिमेटली इतलें जाता आमकां लास्ट ताजे रिजल्ट तें सगळें नाश तें देखून तें हेंच येता आमकां स्पिरिच्युअल पातारी ऑब्स्टकल्स जावन आसलें हे चारय आमी एवॉयड करता म्हूण सांगताय इंटॉक्सिकेशन मीट इटींग इलिसिट सेक्स एंड गॅम्बलिंग सो पावरफुल तें गॅम्बलिंग आमी पडलें जाल्यार मागीर आमकां नाशूच वेगळें कांय तातूं आमकां हें करूं जमना मुखार वचचें जमना तातूं आतां बिजनसान तूं नाजाल्यार स्टॉक मार्केटान तूं जर इनवॉल्व जाल्ले जाणांक तांकां तातूं हँडल करूं कळटा जाल्यार तांकां तातूं गेन आसतना तांणी शेअर मार्केटान दुड्ड घालता आसताले तळी आज शेअर रुपये आसा तांणी केन्नाय वॉच करून आसताले तांगे शेअरा मोल चडतवे केदांकी तें खाल येता जाल्यार तळी तें तांणी कन्वर्ट करून तें विकत आसताना आनीक चड हें करता आसताना इन्वेस्ट करता आसताना तळी तें आमकां आग्रोह न्ही अत्याग्रोह येता सभा आग्रोह न्ही अत्याग्रोह येता ते ग्रीडी म्हणून सांगताय तळी आज आमकां एक बेनिफीट मेळ्ळा जाल्यार ते दुड्डकान दुसरे इन्वेस्ट करताय आमी तर तूं थोडल्यार 100 आसलें जाल्यार 1000 रुपीज जावन आमकां मेळटा आसताले ते 1000 रुपीज मेळना पडे आमकां दुसरे तळो आमकां इतलें मेळ्ळें तळो आमकां हाच्या चड मेळटले चोवया म्हूण सांगून तशी 10,000 मेळटले चोयतनी 10,000 तुका न्हू तें मेळटा वा तळ 10,000 मेळटा ते 10,000 इन्वेस्ट करना पडे थोडलेर आमकां लक आसता जाल्यार 1 लाख जाताना ना जाल्यार हे 10,000 घेताना तळी ताजे आफ्टर इफेक्ट तें आमकां लॉस नाजाल्यार आमकां डिप्रेशन नाजाल्यार मोरोस सगळें दुख्ख नाशू एक केलींची तांगेले बँक बॅलन्स बी ते झिरो करताय तें सगळें चोवंक जाल्यार लास वेगस नाजाल्यार कॅसिनो ते आसलेले जग थांगा वचूका
द मोस्ट इम्पॉर्टंट इति म्हळ्यार भागवतांतू कलिक परीक्षित रायू परीक्षित रायाला सांग आज लगी कली लगी सांगता कली लगी सांगता कली निविदा म्हाका खंय येता एक 10,000 वर्ष फर्स्ट आता कलियुगा रांबून 10,000 वर्ष सुवर्ण वर्ष म्हणून सांगते नी म्हळ्यार सगळं भक्तांक देवान एक चान्स दिला वापस वचाक द फर्स्ट 10,000 द मोस्ट मिगेला भक्त सगळं सेंगा तांकां सगळं तारण करूक दिस 10,000 years फर्स्ट सुवर्ण अवसर दिला तू 5,000 जाला ऑलरेडी ताळी आनी आसलेलो टायम भितर आमकां वापस वचूका ते टायमार कलीन सांगिल्लें तुका तेंच्या वचूं ना कशें कलीलो प्रभाव आतांची आमकां दिकूं येता न्यूज पेपर काडल्यार टीव्ही वॉच केल्यार सगळं आमकां कली प्रभाव आतांची दिकूं येता नाशाचे उतले सान स्मॉल पार्टिकल स्पार्क दिकूं येता ताळी कलीक एक स्थान दिल्लें इति म्हळ्यार गॅम्बलिंग खतें खेळटाय सांगत कली तूं रबुका म्हूण सांगता एकडे गॅम्बलिंग आनीक आनेकड चूद खेळटा खतें थांगा आनेक खतें सुरू नाजाल्यार मद्य विकिताय इंटॉक्सिकेशन हांगा कलीक एक स्थान दिल्या मागीर खतें वेश्यालय जावन इलिसिट सेक्स खतें चमकता हांगा कली स्थान मागीर खतें एनिमल स्लॉटर तें परीक्षित राय सांगता कली लगी तावळी हें सगळें आमची मन कोरका भागवत भगवद्गीता रे सगळं आमी तें आमकां छान करून एक्सप्लेन करून दिल्या वेद अभ्यासान तावळी हें आमकां मनाक कोरका एनिमल स्लॉटर हांगाय कली प्रभाव आसा कली थांगाय आसा जाल्यार म्हाका एक स्थान लगीन दी म्हूण सांगिल्लें तें 4 वचून ना म्हाका 5th प्लेस खतें भंगार खतें विकिताय थांगा भांगरा पसून खतें बिझनस चमकता थांगा तळी हें सगळं भांगार तर म्हूण सांगून गोल्ड आमकां द प्रेशियस मेटल बट थांगा खतें व्यापार चमकता नाल्यार खतें बिझनस चमकता थांगा 5th प्लेस तळी हें सगळें आमकां मनाक कोरता तावळी तुतलेंच इम्पॉर्टन्स आसा आमी गॅम्बलिंगांतू वचना फुडें थांगा कलीलो स्थान आसा तावळो आमकां थांगा प्रोग्रेस न्हय थांगा आमगेलें डिस्ट्रक्शन म्हूण सांगूं येता नाल्यार नाशू म्हूण सांगूं येताय तावळी हें सगळं लॉटरी खतें लॉटरी थांगा आमकां 50 रुपयाचें टिकेट काडून आमी लॉटरी हें करताय 1 लाख मेळ्ळो 1 लाख मेळना फुडें ताजें इंट्रस्ट सगळें जावन ताका उणें दुड्ड मेळटलें तें जावन तातूंत दुड्ड काडून दुसरें खतें आमकां लाभ मेळटा म्हूण सांगून आमी दुड्ड इनवेस्ट करताय हें आमकां इट्स जस्ट लायक गॅम्बलिंग तें मनाक कोरता आमी थळ आमी ती जाताय इजी जावन आमकां दुड्ड मेळटा इजी जावन दुड्ड मेळटाय थळ आमी ती जाताय लेझी आळसीं जाताय थांगा जस्ट आमी लक म्हळ्यार भाग्याक डिपेंड जाताय भाग्य म्हूण सांगूचे फॅक्टराक डिपेंड जाताय आमी देवानी डिपेंड जाताय तुका खतें भाग्य मेळटा ते भाग्याक आमी डिपेंड जाताय देवा विसरताय थांगा ते देखून तें लॉटरी काडताय नाल्यार गॅम्बलिंगा वचून बेसताय तावळी तुका भाग्य जाल्यार तूं घालेलें दुड्ड तुका वापस मेळटलें तुका भाग्य ना जाल्यार सगळें दुड्डय वतलें आमी फुडें एक वेळार ह्यो ट्रिपांक गेलेली लॉस वेगास थंगासर फुल्ल कॅसिनो तळी आमी जस्ट फ्यू मिनिट्स आमी तें सगळें अशी धुरचान अशी वता येता बट
ऍक्च्युली हांगा एका डे टाइम गेल्यार आमकां कळटलें आमी थंगा रातीत पवली न्ही डे टाइम वचना पडित म्हळ्यार सगळे रोठारे न्हू सुरूय पिवन मत्यारी हात धोर न्हू रोडार पळय आसता न्ही म्हळ्यार they are suffering from their loss तवळी तांणी तांगेले दुड्डाय गेले तांकां इतली कोरका म्हूण कळना हांगे म्हातारी हात घालू बोब्बे घालू हरतेर मारनू तांणी बेसत आयसताने म्हळ्यार होल नायट दे आर प्लेयींग दीस गेम तांकां बाग येसल्यार तांणी हसून भायर येता न्ही नाजाल्यार फाल्यार बी ते तो खेळ न्हू तांगेले दुड्ड सगळं पेलांग घालू येता न्ही तळी बामूण अर्ली हेका 90s अंदू ह्यो सांग तवळ गेलो चुंकिलो जॉब पर्पसाक तवळी तांणी सांगतानी थंय साकणी जाल्यार ते कॅसिनोचे मुखारी आळा इशी हें जावन पडलें आसतना खे रोड नाजाल्यार बेळ नासतिल्लें तांगेले दुड्ड गेले म्हूण सांगना पडे चड तांणी इंटॉक्सिकेटेड जाते न्ही नाजाल्यार तांणी ड्रग्स काडटे न्ही तांणी विसोर तांगेले तें हें लॉस तांणी विसरू जावन तांणी तुतून स्ट्रगल करताय तुतलेंच आमकां उत्तुल्या एफेक्ट जाता म्हणून तें दाखयता थोडे अंतू देवासुर संबंध योगम 16th चॅप्टरांत एक श्लोक आसा प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदु असुरः न शौचं नापि च चारो न सत्यं तेषु विद्यते तांतू इति सांगताय those who are demoniac do not know what is to be done तांकां कळना तांगेलो ते आसुर भाव तांकां कळना इतली कोरी आतां इतली कोरू पळना म्हणून तांकां तें मनान जायना तळी तांकां तें एका प्रॉपर बिहेवियर येना तांकां ट्रुथफूल म्हळ्यार येना हें सगळं त्या गॅम्बलिंगा अंतू जाल्लें पडलें तें तळी तांकां ट्रूथ म्हळ्यार तांकां येना तांकां चीटिंग प्रोपेन्सिटी ते जाल्यार स्वभाव आशिल्ल्या लाळांक चीटिंग प्रोपेन्सिटी बिजनस म्हळ्यार चीटिंग न्हय सगळे बिजनस करताय ना म्हूण ना बट मोस्टली बिजनस अंतू तांकां एक पर्संटेज तांकां लाभ मेळका जाल्यार तें चीटिंग नातीन तांकां मुखार वचूं वचना बिजनस इज ऑलवेज लायक दॅट मागीर गॅम्बलिंग इतली जाता डिसऑनेस्टी गॅम्बलिंगांतू डिसऑनेस्टी येता विश्वास नातिल्लें आमकां विश्वासू वेगळ्याचेर विश्वास येना मागीर येता आमगेले अत्याग्रह येता हांगा आगे आमगेलें आमी डिपेंड जाता आमगेन चान्स केदां येता म्हणून मात्र दुड्ड घालूं आसतालें केदां आमकां चान्स येता म्हूण ते चान्स आतां आमी डिपेंड एक्चुअली वी हॅव टू डिपेंड ऑन लॉर्ड कृष्णा बट हियर वी आर डिपेंडिंग ऑन द चान्स केदां आमकां तें चान्स मेळटा म्हणून तळी इन्स्टेड ऑफ रायट सेन्स रायट वर्क म्हणून सांगल्यार आमगेले प्रिस्क्रायब ड्युटी आमगेले देवाक इतली कोरगा म्हणल्यार आमकां प्रिस्क्रायब ड्युटी विसोर न्हू आमी हें तर आमकां मेळटा डिसऑनेस्टी ग्रीड एंड वी आर डिपेंडिंग ऑन आवर लक ए डिवोटी अर्न्स ऑनेस्टी आमगेले एक डिवोटी म्हणून सांगलें तें केदनाय सात्विकन जावन आसतालें हॉनेस्ट आसतालें तें दृढ निश्चय जावन तो देवाक भजून आसतलो तातू तो केदनाय कृष्णा डिपेंड जावन आसतलो तो लक्क म्हणून ताका ताजेर विश्वास ना देवा पांयां कडेन देवा तूं म्हाका सोडपणा म्हूण सांग न्हू टायट करून धरून आसतलो देवा पांयाक शरणागती बाकी वेगळा कांय स्पेक्युलेशन म्हाका तें मेळटा न्ही अशी कोरयात अशी केल्यार अशी मेळटा न्ही तसो न्ही हेका एम्प्टी स्पेक्युलेशन ना तागेलो आगे दृढ निश्चय ताका देवान सोडना ताणें देवाकय विसरना तशी भगवद्गीतांतूच सांगताय प्रायोरिटी आमी आमगेले
प्रिस्क्राइब ड्यूटी म्हळ्यार आमकां इतकी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन म्हळ्यार श्लोक दाखयता. इति दाखयता तें आमी आमगेली ड्युटी कोरका. आमी आमगेले प्रिस्क्राइब ड्युटी इति म्हूण आमी कोरका. तूं मिजेर सोडी तें वर्क तूं बाकी सगळा मिजेर सोडी. तूं ताजें फल इच्छिची कोरनाका. तूं फल ताजे पसून डोंट वरी अबाउट दिस थिंग. यू लीव इट टू मी वॉट एवर कम्स. Otherwise, he is doing a vikarma. If तो ते ड्युटी विसर न्हू ताका दिसचे म्हणट तो गॅमलिंगाक नाजाल्यार हॉर्स रेसिंगाक नाजाल्यार अशी सगळं वता जाल्यार हांगा कितें जाता, ही इज नॉट डिपेंडिंग ऑन लॉर्ड. नाल्यार तो तागेले प्रिस्क्राइब ड्युटी तो विसरता. ते विसरना पडे ताजें कर्म फलय ताणें भोगूका. एका कर्म कोरका जाल्यार आतां 18th चॅप्टरान सांगिल्लें न्ही, अधिष्ठानान तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टं दैवं चैवात्र पंचमम्. आमगेलें कर्म कोरका जाल्यार कसलेंय कर्म जाल्यार बॉडी मागीर परफॉर्मर कोण जीवात्म मागीर बाकी वेरियस सेन्स आमगेले हात पाय मन हें सगळें तांतू मागीर इता मेनी डिफरंट कायंड ऑफ एंडिवर प्रयत्न काणू आसतलो. हें सगळें करता जाल्यार तुका तें परफॉर्म्ड ड्युटी प्रिस्क्राइब ड्युटी वे की न्हय म्हळ्यार तुका एक सनची एक फ्रीडम देवान दिल्लें आसता. तें देवालेक येवन जावका दैवा चैवात्र पंचमम नाजाल्यार इति जाता ऑल द थिंग्स कसलें जाल्यार विकर्मा. यू हॅव टू फेस द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दॅट कर्मा. सुपर सोल आल्याक ब्लेसिंग आसा जाल्यार नाजाल्यार तूं करचें कर्माक एक फल तूं हें करना जाल्यार एक्सपेक्ट करना जाल्यार तूं देवाक सोडून दिवंक. तशें जाल्यार इट वील बी अ कर्मा. आमी हें सगळें वाचून जाल्यार न्ही, नाजाल्यार तूं हें सगळें तुगेलें लॉस तुगेलें डिफिकल्टी तूं डिसऑनेस्टी तूं ग्रीडी जाता हें सगळं मोड ऑफ पॅशनार पंपता ऑर मोड ऑफ इग्नोरन्स. 18th चॅप्टरान तूं सगळे क्वालिटीज दिलेले आसा. आनी तूं 16th चॅप्टरान तूं ते आसुरीक स्वभाव इतें दैवीक स्वभाव इतें म्हणून सांगिल्लें आसा. बट आमकां 18th चॅप्टरान कृष्णा ते एक डिफरंट कर्म इतें तुगेलें दान इतें सगळें म्हणून तें 3 टायप गूण नाजाल्यार ताजें एफेक्ट सगळें सांगिल्लें आसा. तें तुमी वाचाय. गॅम्बलिंग इतकी आमकां करता आमगेलें लॉस ऑफ वेल्थ. मागीर 247 अगेन तें तीर्था teaches us accept the result as Krishna's arrangement. आमी प्रिस्क्राइब ड्युटी जावन आमकां सांगिल्ले ड्युटी तिकी तें आमी फॉलो करता जाल्यार नाल्यार तें आमी चांग कृष्णा बोदांतूची सेवा करता जाल्यार ताका मेळचें फल कृष्णास अरेंजमेंट्स. तळ्ळी आमी येल्लक्का मगलान ताजे मगलान भोवंक नाका. तें फल आमकां मेळटलें चांग फल आमकां मेळटलें. आमी जावन कोर न्हू ताजे मगलान वच कांय दिना. नाजाल्यार आमी ताका अटॅच जावन वचता न्ही. हांव केल्ले वर्काचें एटॅचमेंट हांव भोगूंक हांव एन्जॉय कोरका तावळी ती जाता आमी दुसरे तें एन्जॉयमेंट म्हणून येता न्हू तांतू एन्जॉयमेंट आमी करचें आमकां मेळचें कर्माचें एन्जॉयमेंट. त्या एन्जॉयमेंटा दुसरी आमी
तंतू एंटँगल जावन आसतली आमी तंतू सुताचे उंडे तू अशी घुवन घुवन पळा म्हणट नाल्यार ती सांकाळे भितरी पळा म्हणट आसतली बंधनांतू आसतली आमी ताळी गॅम्बलिंग इथे करता मागीर तेच आमकां आमगेल्या सगळेची दुड्ड सगळं नाश कोर न्हू इट्स अ रुईंग कंप्लीट नाश जाता ऑन मेटेरियल गेन म्हूण सांगून नाजाल्यार आमकां भौतीक विशय नाल्यार भौतीक आसक्ती येना पडे आमकां तें जावंका एन्जॉय कोरका म्हूण सांगन येना पडे हांगा नाश नंतना कांय ना देव सांगता ती म्हळ्यार तूं तुगेली ड्युटी करी अर्जुना लागीं सांगिल्लें तें यू डू युअर ड्युटी एंड लीव द एक्शन नाजाल्यार ताजें कर्म फल तूं म्हाका सोडी म्हाका सोडी तूं तुगेली ड्युटी एज ए वॉरियर नाजाल्यार एज ए क्षत्रिय तूं तुगेली ड्युटी करी तूं येवें तेवें चोव नाका सक्सेस म्हळ्यार आमकां इतें देवालेक हें मात्र ब्लेसिंग मात्र मेळचिंत हांगा आमकां उतूल दुड्ड आसा नाजाल्यार आमकां उतूल दाम मेळटा नाजाल्यार आमी कशी बिजनस डेवलप करताय तूं कांय न्ही ऑफकोर्स आतां आमगेल्याक फुडेंचे कर्मफल जावन आमी हे जन्मांतू व्हडले अंबानी म्हणटची नाजाल्यार अदानी म्हणटची नाजाल्यार तशी व्हड व्हड कुटुंबारी जाल्लें आसता न्ही हांगाही तांणी देवा विसरना तिणें तांगेले ड्युटी करता जाल्यार विल डबल देअर ब्लेसिंग देवा बट तांणी थांगाय बिजनस म्हूण सांगिल्ल्या कडेन सगळ्याक तांणी सभाव बी सुची न्ही न्हय तर तांकां तांतू बिजनस येवका पशें बिजनस करता जाल्यार यू डू युअर मनी यू मेक मनी नो प्रॉब्लम बट इनवेस्ट 50% ऑफ युअर वेल्थ फॉर कृष्णा then you can call as a perfect person. You make your money. ದುಡ್ಡ ಕರಿ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕವಚ್ಚುನು ದುಡ್ಡ ಕರಿ ದುಡ್ಡ ದೇವಾದಿ कोरू पळना म्हूण तो सांगताय बट डोंट एन्जॉय दॅट मनी ते एन्जॉय करूं वचना पडता आमकां नाश येता आमगे बगे जावन एन्जॉय करना पडे नाश येता आमगेली मेंटॅलिटीची हें वता इतू म्हळ्यार आमी कृष्ण परमात्मा सुकून आमी इज गोईंग एवे तें आमकां समन्हय तें जाता नियतं कुरु कर्मत्र मस्त श्लोक अंतू भगवद्गीतेन सांगताय 3.8 अंतू नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः perform your prescribed duty for doing so is better than not working एक ड्युटी कोरका म्हळ्यार कोरका तांतू तुगून आमकां एस्केप जमच्या जमना गॅम्बलिंग म्हळ्यार आमी इजी जावन दुड्ड मेळूंक आमी वर्क करताय कशी आमकां ओग्गी दुड्ड कोरयात म्हळ्यार ताजे ऑपोजीट हांगा भगवद्गीतेन सांगताय तुगे प्रिस्क्रायब ड्युटी कर एनिवे तुका वर्क कोरना तिल्लें तुका कांय मेळना कांय ना जाल्यार तुगेले देहा स्वास्थ्याक बगे तूं वर्क कोरता तूं सगळें उठाय ना बडे सबाव अशी बेड्डारी बेसलारी सगळं मेळटा न्हय ना तर आमकां आमगे बगे जावन आमी वर्क कोरता तर ते बगे वर्क करचें ताजें कृष्णा मध्यन दवरून कृष्ण परमात्मा मध्यन दवरून सेंटर ऑफ युअर लायफ कृष्णा जावन काडकानी तूं तुगेली ड्युटी कोरता तशें आसतना तुमकां कसन तांतू भला एक्शन येना सगळें मेळचेंच आमी कृष्णा लागीं शेअर करता आसतना अर्जुन वॉज ए हाऊस होल्डर वॉरियर मिलिटरी जनरल जाल्यार आसतना ताणें कितें केलें कृष्णान सांगिल्लें म्हणटच
होल भगवद्गीता बेसून ऐकलं ताणे सगळं ऐकून ताणे ये ताणे निश्चय काढलो तू सांगूचे म्हट ते 18 चॅप्टर हे सगळं हांव सांग आनी देवान इथे सांगितलं तू सांगूचे म्हट हांव ऐकन खे म्हणून सांगितलं तावळता तो समकीची तागेल मनान तू मोह नाजाल्यार तागेन इल्यूशन सगळं उणच जाता आता सांगितलं श्लोक यथा तथा कुरु तू इथे सांगत जाल्यार हांव तशी आयकना ताळी तशी उतलेशी ಒಳ್ಳನ್ ಜಾವನು आसिल्लो अर्जुन भितेरी एज अ क्षत्रिय ताका तें मना जालें कृष्णान सांगिल्लें तागेली ड्युटी ती म्हूण मना जालें नाजाल्यार तो वेयशीची ताका इजी जावन म्हाका हें युद्ध काय नाका मिगेल्या गुरुवर्यांक तेशी मारू जमना म्हाका हें कांय नाका म्हूण सांगून ड्युटी नातिल्लें तो तें सोडून रना वचून तापस केलें जाल्यार तागेली ड्युटी न्ही ती क्षत्रिया ड्युटी न्ही ती ताळी ताका कृष्णा ताका सांगून सांगता वॉट इज युअर प्रिस्क्रायब ड्युटी म्हळें तागेलें वर्णा मागीर कृष्णा सांगता त्या 10 अध्यायांत द्यूतं चलेतास्मि तेजस्विनामहं कोणकी I am also the gambling of cheats ഏറ്റവും ഉള്ള ചതിനത്തിലെ अच्युत म्हणून सांगूयात हे कृष्ण सांगता कोणकी गॅम्बलिंग करता तांतूय गॅम्बलर रावत थळी आम्ही कृष्णा कशी मनाक कोरका म्हूण he is one of the gambler तळी आम्ही गॅम्बलिंग म्हणून सांगना आपडे गॅम्बलिंग आचो उडलो गॅम्बलर तो कृष्ण वच्ची सांगता and of the splendid I am the splendor I am the victory I am the enterprise or adventure the adventure म्हळ्यार तोच I am the strength of the strong बलवताम तळी हे सगळं तळी आम्ही कोणाकी पट्टयताय ताज्या व्हडलो गॅम्बलर तर कृष्णा तळ आमी मनांगोर काय ते प्रिस्क्रायब ड्युटी आमी तांतू आमकां करूं वचून ना म्हूण लेकून आमी तांतू तुकून देवा पट्टयल जाल्यार देव ताज्या व्हडलो पुट्टोमचो ही इज बिग चीटर आम्ही कशी पट्टयताय देवाक ती ड्युटी कोरना तिने ताज्या व्हडलें पट्टोमच्या आळूतत हांगा बेसला थळी तो आमगे हरद्या बेसून चोयताय सुपर सोल्जर चोयताय तू पट्टयताय तेंत मनीशा तांणी मना करनाय म्हळें तांणी ही ड्युटी काडू जावन भित्ताय ती प्रिस्क्रायब ड्युटी काडू जावन भित्ताय तेवे आसा तोच लोकूय आसा 10 anyone 18 chapter anyone who gives up prescribed duty as a troublesome or out of fear of bodily discomfort is said to have renounced in the mode of passion तांतूची ताळी हे सगळं देव बेसून चोयत तू तू रजगुणांतू नाजाल्यार तू तमो गुणांतू पळोवं आसतलो म्हाका तें करूं वचून ना म्हूण सांगिल जाल्यार तू तांतू तुकून सात्वीक जिवितायम ना इत म्हळ्यार ही इज गिवींग दॅट फ्रीडम ऑल्सो कृष्ण परमात्मा भितर बसून चोयता म्हाका हें करूं वचून ना हांव करना म्हूण सांगून मुखार वता जाल्यार ओके यू एन्जॉय 1 more life or 10 more lives you enjoy एक वेळा मनशाचे एका चांग लायफ आमी मिसयूज करता जाल्यार वी आर नॉट शुअर आमकां असलें एक देह मेळटन की ना म्हणून गॅरंटी ना
आमगेन टेस्ट इत्यांतू नाजाल्यार आमगेन कर्म इत्यांतू आमगेल गुण इत्यांतू म्हूण दवर न्हू तें डिपेंड्स जाता मागीर आमकां बॉडी मेळवता तळेक्के बॉडी मेळना पडे आमकां एक सर्वीस करूं वसिल्लें आमकां चान्स हें सांगलां म्हणटर एकोल्या गॅम्बलींग मेळूंक नाजाल्यार लक म्हळें हांगा आमगेली बॉडी मेळटल की ना म्हळें आमगे लकत आसतना आमकां कळना आमगेले आग्रोह नाजाल्यार आमगेल कर्मबंधन नाजाल्यार तें सगळें डिपेंड्स जावन आमकां बॉडी मेळवता तळ आमी आतां एक सीड घालें जाल्यार तें सीड व्हड 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 जावन व्हडली वाली जातली भक्तिलता बीज तें बीज छान जावन वाडल जाल्यार लक्क जाल्यार आमकां मनुश्य जन्म मेळटलो नाजाल्यार आमकां ती प्रिस्क्रायब ड्युटी करूनच म्हूण सांगिल जाल्यार देव लक्की तितकी आका हें उतलें चांग कोर न्हू उतलेंची दोनी चांग हात दोनी दोळे दोनी कान नांग नांक सगळं बुद्धी इंटेलिजन्स सगळं ती न्हू ही इज नॉट टर्निंग ऑन मी म्हाका चोयना तो हांव सांगूचें म्हणटची हांव ताका बॉडी दिल्ली इत्याकी ह्युमन बॉडी मेळटा प्रिवियस बर्तार आमी उतुलकी पुण्य गेलें देखून आमकां उतलें हें चांग बॉडी मेळटा तळ तें ना जाल्यार कानू ना दोळ ना जीब ना हात पाय हें ना म्हूण सांगून एक बॉडी मेळटा जाल्यार कांय प्रयोजन ना कसाल प्रयोजन ना तातूंत तळू सगळं हें जावन 100% perfect जावन आमकां एक बॉडी मेळ्ळा पडे we have to do that prescribed duty we cannot avoid that when Krishna was आमगेल्या अज्जेरीची तेची परपोटार बरयताय there are many kinds of cheaters all over the universe of all cheating process gambling stands supreme and there represents who हे गॅम्बलिंग सगळं represent करता कोण लॉर्ड कृष्णा तेंदा ഏറ്റവും तंतु टॉप मोस्ट हें तें आमगेलें क्लायमॅक्स म्हूण सांगता न्ही ताळी आनी तूं सगळें उतुलकी चीटिंग प्रोसेस आसा गॅम्बलिंग स्टँड सुप्रीम आनी ताचो represent कोण करता आतां आमगे एरिया मॅनेजर नाजाल्यार एका कंपनी एरिया मॅनेजर नाजाल्यार एका स्टेटाचो ह्यो आसतलो त्या कंपनीचो एका ऑथॉरिटी पर्सन आसतलो हू represent फॉर दीस सो एंड सो कंपनी ताळी this is the person म्हूण सांगुयात ताळी हांगा गॅम्बलिंग म्हूण सांगल्यार मस्त प्रोसेस आसा एक बिझनस नाजाल्यार स्टॉक मार्केट नाजाल्यार रेझींग नाजाल्यार हें तें हॉर्स रेझींग तेस्तान हेस्तान सगळें मस्त आसा तांतू गॅम्बलिंग द टॉप मोस्ट बता बट तांतू कोण टॉपर कोण कितें तें ताजे हेड जावन मुखार वता लॉर्ड कृष्णा ताका हें करूं कोणा बीट करूं जमना आमी ताका फटोवच्या बसत जाल्यार तो 10 times आमकां फटयतलो as the supreme Krishna can be more deceitful than any other man वेगळं कोणय डिसीट करचे पयशी कृष्णा ही कॅन डिसीट म्हळ्यार तो एकटो तो आमकां सगळं चादयेना चादी म्हूण सांगून मलयाळीन सांगता यू आर ए चीटर म्हूण सांगूचें ते तशीच हांगा डिसीटफूल कृष्णा म्हणटा कोण डिसीट असो ना कृष्णा वॉन्ट्स टू डिसीव ए पर्सन नो वन कॅन सरपास हिम कृष्णान डिसायड केलें जाल्यार
ते तो करतलो. युद्धावळेरी ताण सांगू न्हू हे अश्वत्थामा मेल्लो म्हणून द्रोणाचार्याला सांगता. अश्वत्थामा म्हळली हेस्ती म्हण सांगून ಈಗ थांगा कृष्णानं ब्लो केले शंकूळ दिलो तर हेस्ती मेल्ली म्हणता പക്ഷേ द्रोणाचार्य ऐकिल्या अश्वत्थामा मेल्लो तर म्हळ्यार कृष्णा कळता त्यांनी पांडवांक चीट करताय म्हणून ते बगे द्रोणाचार्य कूट ताका तळता कृष्ण कोण कृष्ण ताज्या व्हडलो चीटर न्हय तशीची पूतना इली पूतना चांग सुंदरी जावन इली पूतना तिगेल जीव काळो ते तळी थांग कोण चीट करता पूतना कृष्णा चीट करू येयली कृष्णाने तिगेने तिगेल जीव काळो तळशी सनसनची काही इंद्रान चीट करू ट्राय केलो 7 दीस सनची बोट्टारी ते सान किरांगुल बोट सन बोट्टारी 7 दीस राती तो गोवर्धन पर्वत उबारलो ना कृष्णा कोणा चीट करू जमना चीट म्हूण सांगल्यार तो परीश करू येयलो ब्रह्मा तागेले सगळा गोवाळाकय सगळा काई सगळा टांगे वर निपेयलो एक सेकंड भितर तशीच हांगासलेले तशीच ते वस्त्रांकय गायक गोवाळ सगळें तशी आसा एका हे सरी चेंज नासले तर कृष्णा पट्टोंच्या जमना कृष्णा ताज्याके व्हडलो चीटर तर नाजाल्यार मागीर हाजे एफेक्ट इतकी गॅम्बलिंगा एफेक्ट इतकी 16th चॅप्टरांत 21 श्लोका त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोध तथा लोभ तस्मात् एवं त्रयं त्यजेत् नरकाचे 3 गेट त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं ते 3 गेट्स इतकी लस्ट काम क्रोध तथा लोभ काम क्रोध ग्रीड लस्ट एंगर ग्रीड यें तिनी तिजतने आमगेले आमकां डिग्रेड करतने आमकां खाला ओडून घालतने आमकां खाला ओडून घालतने अंतू ग्रीड म्हळ्यार अत्याग्रह लोभ इतकी करता ते डिस्ट्रॉय स्पिरिच्युअल लायफ तें हांगा गॅम्बलिंगान तुयेस आमकां अत्याग्रह 10 रुपये दिले 100 रुपये मेळ्ळे 100 रुपये दिता तो दुसरे 1000 रुपीज मेळ्ळे 1000 रुपीज तो स्पेंड करता 10,000 रुपीज मेळटा 10,000 रुपीज दिता तो दुसरे ताका 1 लाख मेळटा तो अत्याग्रह आग्रह न्ही तो अत्याग्रह ग्रीड जाता तशी ताजे मागल्यान गेल्या तिजतने आमगेले आत्मीय पुरोगती सुन्ना म्हूण सांगताय ते मेनली ग्रीडच आमकां बाध दितली ते मोर एंड मोर आमकां चड जाय म्हणून विथ लिटील एफर्ट आमी तें जाल्यार आमकां एका स्पिरिच्युअल पातारी 16 राउंड चांट करता यू आई डोंट हैव टाइम 2 hours I have to spend तें भयंकर टफ वता तें म्हूण सांगील जाल्यार आमकां मेळटलें न्हय आमकां पळ जावं म्हणून सांगल्यार न्हंयच्या तिरार नाजाल्यार समुद्रा तिरार राबिल्यार आमकां पळ मेळना वी हॅव टू डायव इन टू डीप सी जाल्यार तो आमकां मेळटा तें पळ इज व्हेरी कॉस्टली तर देवाल नांव म्हूण सांगिल्यार व्हेरी कॉस्टली
देव कृष्ण म्हणून सांगितले व्हेरी कॉस्टली, बट भक्ताम अभिजानंती, तळी भक्तांग ಈಸಿ जावन मेळटलो. भाग्यशिलांनी अभ्यास तुका तेया म्हणून सांगितला म्हणटा, अभ्यास कर न्हू तुका. कृष्ण सांगता हांव मिज्जल कशी हें करता तशीच हांवें रेसिप्रोकेट करतलो. हांव मिज्जलगी एकलो एक स्टेप मुखार येता जाल्यार हांव 10 स्टेप मुखार वतलो. तळ मिज्जल कशी बिहेव करता जाल्यार तशीच हें करतलो. तळ नॉर्मल एक पर्सनान म्हाका कृष्णान हें दिवका तें दिवका असं म्हणून सांगल्यार इट इज डिफिकल्ट. तें ओग्गी मेळना. तें देखून हांगा इति मेळटलें ताका हागे फ्रस्ट्रेशन, एंगर आनीक सफरींग नंतर कांय मेळवचें ना. तागेलें मायंड इति जाता, मायंड तळी एजिटेट जालां, एंग्जायटी इली. हें त्रिविधम नरकस्येदम ध्यायते विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते. सेकंड चॅप्टर गेल्या क्लास हांव सांगिल्लें आमकां तें मेळ्ळें ना म्हूण सांगना पडे. ध्यायते विशयान् पुंसां संगस्तेषु संगान संजायते काम क्रोधोभिजायते. काम चड येता, डिजायर चड येता. तें मेळना जाल्यार आमकां कोप येता, क्रोधोभिजायते. तावली ती जाल्यार बुद्धीनाश येता. बुद्धीनाश येना पडे हांव नेरते सांगिल्लें ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಮುಖಾರ್ ಸಗ ತನಿಯೇನು ಸೂರು ಇಪ್ಪೇನು ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟ್ ಜಾನು ಪಡ್ತಾಯಿ तांकां तांगेले एंग्जायटी, तांगेले ट्रबल इतेच खूट आसा तागेले एफेक्ट. ताका नश्ट जालो ताका तें अत्याग्रह ग्रीड आयलें. तें ग्रीडाक ताका एफेक्ट मेळना जाल्यार हें सगळें ताका बाद जाता. हें कसालें मागीर डिसअपॉयंट जालें, ताका कसान होप्स ना जाल्यार, तागे लायफांत होप्स ना जाल्यार, इन दॅट केस हाव ही वील रिमेंबर कृष्णा? ही कॅनॉट रिमेंबर कृष्णा. व्हेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर कृष्णा. ताका हें करूंक वचूना, चॅन्ट करूंक वचूना, देवान नांव उडगास करूंक वचूना. So, gambling always encourages greed. Tadukunu त्रिविधम नरकस्येदम. आमी नरकाचें कवड ओपन करून दवरतेनी. केद्दां जाल्यार हांव वचात. दिसा मेन गेट्स, 3 मेन गेट्स आंदू एक मेन गेट त ग्रीड. ते आमी केदनाय आमी हें करतेनी. आमी देवाक सॅटिस्फाय करूं ट्राय कोरता. सॅटिस्फाय करून आमी देवाक सॅटिस्फाय ट्राय केलें ना जाल्यार हें सगळें विकन्स आवर ट्रुथफुलनेस आनीक आमगेले ऑनेस्टी नश्ट जाता. सत्य म्हळ्यार आमगेन वता, आमगे हृदयान तुगून सत्य म्हळ्यार वता. आमगेले आदी येता मनांत एंग्जायटी येता. आमगेन मन डिस्टर्ब जाता. डिस्टर्ब जायना फुडें आमी आगे डिपेंड्स ऑन लक. भाग्य मात्र मेळ्ळें. तळी हें सगळें जावन आमकां कसले डिवोशनल सर्विसान जावो कसलेंय आमकां मुखार वचा वचूना. ते देखून श्रील प्रभुपादान स्ट्रिक्ट जावन फॉलो कोरका म्हूण सांगिल्लें. फर्स्ट पिलर्स, 4 पिलर्स ऑफ इस्कॉन, 4 रेगुलेटिव्ह प्रिंसिपल्स मुखार दवरले. Otherwise, we will become lazy from shortcut. Shortcut आरी आमकां चड आमकां ओग्गी मेळटा म्हळ्यार न्ही, ओग्गी वता न्ही, ओग्गी मेळटा जाल्यार ओग्गी वता न्ही तें हातांत घेवन.
कशी आमकां एका गॅम्बलिंगा दुखून नाजाल्यार कार्ड गेम्सां दुखून नाजाल्यार हॉर्स रेसां दुखून आनी सगळं आमी धूर राबूका म्हूण सांगताय श्रील प्रभुपादन मस्त कर सांगत ताळी ते सगळं आमी चोवंका आचार्य सांगत हे गेम्स स्पोर्ट्स सगळं एका लिमिट भितर स्पोर्ट्स गेम्स सगळं म्हूण सांगिल्लें एका लिमिट भितर आमकां हेल्प करतना एक लिमिट जाल्लें जाल्यार मागीर आमकां कांय करूं वचना आमी तातूंत काम म्हळ्यार आमी तातूंत ते डिजायरांतूच केलें जाल्यार आतां चेडूं सगळें कंप्युटर गेम्स खेळटाय कंप्युटर गेम्स खेळटाय जाल्यार कसो खेळ जाता वार गेम्स खेळटाय भक्ती विकास स्वामी महाराजान स्पीच ऐकिलें तातूंत सांगत चेडूं वार गेम्स खेळटाय वार गेम्स खेळना बडे ती जाता ताका तेंची गेम्स ही इज ट्रायींग टू अडॅप्ट इट व्हड जायना बडे चेडूं आमगेल्या क्लासान सांगिल्लें म्हणटाची तें चेडूं तेंची दिकून 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 व्हड जायना बडे तो पिस्तॉल काडटा पेस्काद काडटा तागेलेची बंधू बांधवांक मारूक नाजाल्यार तो मन्ना तें स्टॅम्प आयल्या 6 मासा चेडूं 1 वर्सा चेडूं तांगेन ब्रेन वेरी प्लेन पेपर so whatever he saw in the TV तें छाप जाताना स्टॅम्प जाताना तें मागीर वचूना तशी कंप्युटर गेम्स सगळं तांणी मस्त टायम स्पेंड करता आसतना ताळी हें सगळं तांगेलें मन्नांत अशी मागीर तें ट्राय करूं तांगेलें दिसतली total waste of all these things simply waste of our valuable time म्हणून सांगता भक्ती विकास महाराज केदनाय आतां एका एंटरटेनमेंट म्हणून सांगिल्लें जाल्यार सिनेमा नाजाल्यार स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट्स सगळं उणवणेची चिन्ना ओके तुमकां देवाला उडकास करचें ड्रामा म्युजीक गेम्स तशी सगळं चेडूं आकरेन ट्राय करूयात तांगेन मायंड डायवर्ट करूंक नाजाल्यार आनी तूं बाकी सगळं म्हूण सांगल्यार दुड्ड वेस्ट जातलें हॉर्स रेसींग नाजाल्यार फॉक्स रेसींग म्हूण सांगिल्यार तें सगळं नीच सांगताय संन्यासी सांगताय तातूंत सगळं आमी माथ्यां घालूपणा ऑफकोर्स हें सांगिल्लें म्हणटा आनी तूं लॉटरीन सगळं वचना बट तातूंत स्कील लगाय नाका तातूंत लक्क दवरून तो करताय नेर्त सांगिल्लें म्हणटा जाल्यार आमकां तें कांय आमकां आवसना म्हूण सांगताय मागीर एका वेदीक सिविलायझेशन महाराज सांगत इतलें म्हळ्यार वेदीक सिविलायझेशनांत मुष्टिकाचारू हें आसा मल्लार्जुनाक कृष्णा बलराम तांणी रसलिंग आयता तांकां मारता ताळी फुडें तुकून तें रसलिंग म्हळें नासता तें एसल गेम न्हय ताळी तें दे आर प्रमोटींग रसलिंग ऑल्सो स्विमींग चैतन्य महाप्रभू सगळं गंगेन तूं उतुलकी घडी स्विम कोर तागेले असोसिएट्स सगटांक घेवन गंगेन तूं स्विमींग करतांक तर तें सगळं एक चांग गेम आसा नॉट लायक गॅम्बलिंग तर तें सगळं तांणी प्रमोट करताय इवन वैष्णव सन्यासी सगळं तांगेले डिसायपला कुटांतू स्विमींग पुलांतू नाल्यार तें जस्ट फॉर देयर एक मायंड रिलॅक्सेशन नॉट टू मच हें जावन वचचें न्हय आमी केदनाय आमकां खंय तें लिमीट दवरका म्हूण आमी चोवंका लिमीट सोडून आमी इतले कसलोच सिंपल गेम जाल्यार आमी ताका चड एडिक्ट जमच्या पडना तें एडिक्ट जाल्यार मागीर आमगेलो थॉट प्रोसेस सगळं वेगळेंच आसता आतां सर्फींग सगळं उतुलकी टायम सर्फींग करून प्रॅक्टीस करून सर्फींग करचीं आसता समुद्रा उंचारी एका स्लॅब अशी बोर्ड दवरून ते वेव्स
मध्यंच्यान तो खेळूं आसतलो तें तागेलें प्रोफेशन जावन काडता आसतलो तशें आसतना इतलें जाता तागेलें कॉन्शियस तूं तें कॉन्शियस तसलें जाता तो तसलोच जन्म मेळटलो नथिंग एल्स जस्ट लायक व्हडलें एक फिश जावन जन्म घेवयात आसतलो तो आमगेन पॅशन जावन आमी काडूं जस्ट फॉर एक 5 मिनटां 10 मिनटां मायंड रिलॅक्सेशनाक बॉडी रिलॅक्सेशनाक रेस्लिंग नाजाल्यार स्मॉल स्मॉल गेम इवन सन्यासी महाराज तांणी सांगताय चेस चांगता म्हळ्यार इंटेलिजन्स चोडोवच्याक चेस चांग चतुरंग चांग म्हूण सांगताय ते आमगेले इंटेलिजन्स हें करताय इतलें म्हूण शार्प करताय चेस म्हणून सांगिल्यार बट नॉट लायक गॅम्बलिंग टोटली अनसर्टेन तें सांगता आमकां त्यावेळी आमकां इतली कोरका आमकां इतकी कोण आमकां फायनली इतली कितें जें आमकां मेळका कृष्णाक तर वी हॅव टू कीप डीप डिझायर फॉर गेटींग कृष्णा नॉट लायक लक ना जावो गॅम्बलिंग जावो न्हय जावंका आमकां हेका कृष्णा कशी आमकां मेळटलो नाजाल्यार कृष्णा आमकां कशी आमगेन हायर टेस्ट इतकी म्हूण आमी ट्राय करता एसेन्स आमकां सांचची हें सांगिल्लें म्हणटा अत्याग्रह नाजाल्यार आग्रह तेसन्स म्हूण सांगिल्यार इट्स ओपन आवर 3 gates ऑफ हेल तावळी आमी केदनाय डिवोटीजांक एनकरेज कोरका कृष्णाचे स्पिरिच्युअल पाथाक एंटरटेन करूंक आमी डिवोटीजांक हें कोरका भगवद्गीते इतली सांगताय भागवतां इतली सांगताय तावळी तांणी सन्यासींच सांगताय इतली म्हळ्यार तुमी दुड्डकाराय अशें तुमी श्रील प्रभुपाद सांगता दुड्ड करचें 50% तुमी कृष्णा परमात्मा बगेक नाजाल्यार कृष्णा सर्विसा बगेक दवरका हांगा सांगिल्लें म्हणटा ते देखून आमी अंतू तुकून आमगे डावनफॉल न्हय जावंका आमी इल्ली वाट विसरना तिने आमी वापस कृष्णाले गोलोकांत वचाक आमी ट्राय करता आमी नरकागे इटने आमकां जावंका गोलोकागे इट आमकां जावंका नरकागे इट हांव गावसना आमी थांगा सगळं पडलें नसे मस्त काळ पोवन आमकां कसो की असोसिएशनान तुकून सगळं आमकां मेळ्ळो आमकां उतले चांग जन्म मेळ्ळो आनी दुसरें आमकां नरकाचें गेट ओपन करूं पडना आमगे बगे जावन ओपन करूं पडना आमकां गोलोका गेट कशी ओपन करुयात म्हळ्यार आमी भागवत नाजाल्यार भगवद्गीता रिपिटेडली आमी तेंच तो सांगताय तुमी मेटिरियल एक्सिस्टन्स बगेक नाजाल्यार हें गॅम्बलिंग म्हूण सांगिल्यार अत्याग्रह चोडमच्या जावन मण्ണെണ്ണ घालताय न्हय उज्ज्यांत मण्ണെണ്ണ रकेना पड नाजाल्यार इतले केरोसीन ऑयल उज्ज्यांत केरोसीन ऑयल घालना पड तो उज्ज ओड जाता तशीच तें फ्युएल घालना पड गॅम्बलिंग म्हळ्यार चूत म्हणलो तें खेळना पड आमगेलें अत्याग्रह चोडूं आसतलो थळ आमकां आमी हें सांगिल्लें म्हणटा युधिष्ठिरा भितर तसो जाल्लें उतुकी कृष्णाले क्लोज असोसिएट नाजाल्यार क्लोज जावन आसलें तो पांडवा उतुले आमी भगवद्गीता कृष्णान सांगिल्लें उतुकी 500 वर्षांनी आमी वाचिताय പക്ഷെ थांगा कृष्णा मुखारी युधिष्ठिर सगळं कृष्णाय युधिष्ठिरय पंचपांडव सगळं तांणी एकमेळेन एकमट तांगेलें हें आसतलें वास आशिल्लो ते युधिष्ठिरा सरी तागेले अंतू तुकून चुदान तुकून हें मेळना उतुलो इंटेलिजन्स आसलेलो धर्मपुत्र ताळी ताक्क भितरी सफरींग आयलें द्रौपदी भितर तांतू दवरका जाली ताळी आमकां तांतू नाशुनंतना वेगळं कांय ना महाभारतांत उतुलो होड तांणी सफर जाल्लेली तेच बगे चूद
होल महाभारतांतू ते ते द्रौपदी बिते तागेले सगळं भावंडांके दवरले चुदांतू मागिरी द्रौपदीगे दवरली तळ मागीर तांकां सफरींग तुलकी वर्षां सफरींग आनी रान्नांतू निपूण गांव सोडून वचूंका जालें निपूण राबूंका जालें सो हें सगळं इत्याकी उतलेंची आमी आमकां व्यासदेव जाल्यार नाजाल्यार आतां श्रीला प्रभुपाद आचार्य जाल्यार इत्या उतलेंच्या करून आमकां एक्सप्लेन करता सो कृष्णाले नाल्यार अर्जुनाले विशय काणू आमकां मनां करून दिता कशी आमी मुखार वचूं का हें आतां एका हें मात्र तें धर्माचे तिनी पाय ऑलरेडी गेले ऑस्ट्रिटी गेली क्लिनलीनेस गेली मर्सी गेली आनी ट्रूथफुलनेस मात्र तर तें लगेन गेले जाल्यार मागीर धर्म वचूना तांकां तर तें वचून तर राबूंका जाल्यार आमी गॅम्बलिंग फॉलो करपणा ते एक चांग एक श्लोक होता अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शटो नैष्कृति को अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते 18th chapter and 28th sloka. The workers who is always engaged in work against the injunction of scriptures. आमी स्क्रिप्चर्स एगेन्स्ट जावनू कोणकी तेके वत्ता ताका मेळटा गे चिटींग तर तें आमकां वचूना चां एक श्लोक तो हू इज मेटेरियलिस्टीक ऑब्स्टिनेट एंड चीटिंग एंड एक्सपर्ट इन इन्सल्टिंग अदर्स दुर्योधनच्योय कशी आशिल्लो दुशासनच्योय कशी आशिल्ली ना तें कृत्य जावनू भगवद्गीतांतूच सांगत and who is lazy always morose who is always lazy and morose procrastinating is to be a worker in the mode of ignorance अज्ञान अंत पडल्याई म्हूण सांगता तळ तेशी आयचे गॅम्बलिंग मना जालें म्हूण लेगीत सट्टांके म्हाका कळचें म्हणटच हांव एक्सप्लेन केलें आसा आनी कोणाकय तें जाता जाल्यार म्हजे हाजे डावट आसा जाल्यार म्हाका कळचें म्हणटा सांगना एक्सप्लेन करून दिना नाजाल्यार म्हाका हांव तें तेट्ट सांगिल्लें नाल्यार चूक जाली आसा जाल्यार क्षम करता आचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव जय श्री प्रभात की हरे कृष्ण ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका आयची क्लास मस्त चांग आशिल्ले तुम्ही चंद कोण एक्सप्लेन केलेलं आसा आणि अशी तुम्ही मुखार येवका माताजी तुम्ही आमका क्लास काडका म्हणून निमगून घेता कोणाक कसले क्वेश्चन आसा ऑलरेडी टाइम जाला म्हणून दिसता हांव अनाउन्समेंट करचें माताजी अनाउन्समेंट कर 17th July Friday topic as a conclusion of basics of Bhagavad Gita basics of Bhagavad Gita series ache last session sakdani join jawka या session speaker asati his grace Raman Haridas Prabhuji तशीची Saturday 25th July का शयन एकादशी असा संजय 5:30 संपूर्ण भगवद गीता पारायण असता कोणाक श्लोक रिसाइट करच्याक इंटरेस्ट असलारी तुम्ही चॅप्टर 1 to 6 भारती पै माताजी चॅप्टर 7 to 12 माया नायक माताजी जशी चॅप्टर 13 to 18 हर ग्रेस विनोदावाणी माताजी का कॉन्टॅक्ट करेत तशीची फाल्लेक 16th July वैष्णव भजन संध्या असा 8:30 थीम असं लॉर्ड जगन्नाथ अँड गीता गोविंदम स्पेशल स्लॉट पूरा फुल जाला तुम्ही सकडानी जॉइन जावका ऐकूका म्हणून निमगून घेता तशीची संडे प्रति संडे मॉर्निंग जपा सेशन्स असता तुमका चड ताजे बगे डिटेल्स जावका जाल्यार शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करेत तशीची शनिवार 7:30 श्रीला प्रभुपाद लीलामृता सेशन असता
ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಜಾಕಜಲ್ಲರಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾಮಾತಾಜಿಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊರಿ. ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಣಾಮ್ ಸಂಗುನು ಆಯ್ಕೆ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಕೊರಿಯಾ. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्. श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंहदेव. प्रह्लादेश जय पद्मामुख पद्मभृङ्गम्. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिः नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नकाम् अद्भुत शृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा स्वभद्रता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज निताय गौर हरि बोल हरि बोल।